कुमाऊन साहित्य संमेलन या वर्सा गोंयांत 14 आणि 15 मेक आयोजित केला। राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय ताचे उक्तावण करतले। KLF हे देशांतले फिरते संमेलन आसा। श्याम मेटालिक आणि लक्ष्मी कप्पूस्वामी ट्रस्ट ताचे पुरस्कर्ते आसा। दिवाळे जुव्यार आशिल्ल्या इंडियन सिनेमा फाउंडेशनाच्या कार्यालयात संमेलनाच्या उक्तावणाची कार्यावळ जातली। 2 दिसांच्या या संमेलनाचे उक्तावण कार्यावळीक राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावतले आणि ताचे उक्तावण करतले। संमेलनात कला, सिनेमा, साहित्य, संस्कृती संबंधी चर्चा जातली। देशाची संस्कृती आणि साहित्याचेर चर्चा करपा खातीर देशांतल्या सर्जनशील साहित्यीक आणि कलाकारांक संमेलना खातीर आमंत्रण दिला, अशी माहिती सुमंत बात्रा हाणें दिली। संमेलना वेळार कांय पुस्तकांचे प्रकाशन करतले। संमेलना निमतान कलाकारास लेख, इतिहास संशोधक एकठांय येतले आणि कलेक कशे तरेन उर्बा दिवप शक्य आसा हाचेर विचार करतले अशें तांणी सांगले। गोंयांतल्या संमेलनाक सिनेमा हिस्टोरियन आणि लेखक अमृत गर्ग, ज्येष्ठ पत्रकार आणि लेखक अनंत विजय, सिनेमा दिग्दर्शक आणि लेखक राहुल रावल, प्रकाशक मिली ऐश्वर्या, बंगळुरूच्या इस्कॉनाचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष चंचलपती दास, अक्षय पात्र फाउंडेशनाचे उपाध्यक्ष वांटेकार जातले। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे आर्थीक सल्लागार विवेक डब्रॉय हांचे संमेलनात बीज भाशण जातले।